मोगाच्या भावान भयणो, किंग लुई 14वो फ्रांस देशाचो चड वर्सां राज केल्लो राजा आनी ताचे जिवितांत पळयत जाल्यार न्हू तो सदांच आपणाक व्हड म्हूण मानतालो आनी इतिहासान देखून ताका किंग लुई 14th द ग्रेट म्हूण ताका म्हणटात आमी आयकलां. अशें खबर आसा की ताणें खंय आपलो इंतेर देखून थारावन दवरलेलो खंय. ताणें जायती गिरेस्तकाय आपणायलेली, जायतो येस ताका मेळ्ळेलें आनी ताचे भितर जायतें व्हडपण आसलेलें आनी ताणें आपलो इंतेर आपलें मरण देखून थारावन दवरलेलें खंय. ताणें बिस्माक सांगून दवरलेलें की आपूण मेल्या उपरांत आपणाक भांगाराच्या कशावांत घालून पॅरिसाचे नॉत्र-डेम कॅथेड्रलांत दवरूंक ताणें सांगलेलें. आनी ताच्या मरणाच्या दिसा आख्खी कॅथेड्रल काळोखांत आसूंक जाय, फकत आपल्याच्या कशावाचेर एक वात पेटलेली आसूंक जाय म्हूण ताणें अशी इन्स्ट्रक्शन्स त्या बिस्माक दिलोली. कित्याक ताका जाय आसलें की तो मेल्या उपरांत देखून ताचें आसणें सगळ्यांनीच भोगुचें, तो मेल्या उपरांत तो हाजीर आसा म्हूण सगळ्यांनीच अणभवूंक ताचें हें मन आसलेलें. हो महान राजा आपूण कितलो व्हड राजा म्हूण तें दाखोवंक तो सोदतालो. आख्ख्या कॅथेड्रलांक काळोखांत एकूच वात पेटलेली ताका जाय आसली. आनी तो मेल्या उपरांत बिस्मान ताणें सांगलेलें ते भाशेन केलें. आनी ताच्या ह्या इंतेराच्या दिसाक हजारांनी लोक आयलोलो आनी ताच्या ह्या कशावाचेर ते नदर घालताले आनी आख्खी कॅथेड्रल काळोखान आसली, फकत एकूच वाट पेटयलेली आसली ताच्या कशावार. आनी जेन्ना इंतेराची समारंभणी सुरू जाली तेन्ना हो बिस्म उठ्ठा, तो सकला वता कशावा लागीं आनी ती वात तो पालयता. आनी हें पळोवन सगलो लोक अजाप जालो, कित्याक हे महान राजाची ही इच्छा आसलेली आनी हे बिस्पान ती ताणें पालयली. आनी थोड्याच वेळान बिस्म साहेब उद्गारलो, फकत देवूच महान, ओन्ली गॉड इज ग्रेट. मोगाच्या भावान भयणो, ह्या राजान आपल्या जिवितांत संवसारांत जायतें एकठांय करून दवरलें आनी ताका ताचो येश, ताचे गिरेस्तकाय ताका व्हड जाली आनी ताचे भितर हें व्हडपण वाडोन आयलोलें. आयचीं वाचपां आमकां ह्या खोट्या ठेव्याचेर नदर घालूंक आमकां आपयता आनी चतूर रावंक आपयता. संवसारीक नदरेन मोगाच्या भावान भयणो गिरेस्तकाय म्हणल्यार भांगार, दुडू, जमीन आदी, पूण देव न्हय. संवसारीक नदरेन महान म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो यशस्वी जावप आनी दुसऱ्यां लागीं व्हड जावप, पूण देव न्हय. आयचो शुभ वर्तमान आमकां आपयता की आमकां दाखयता की आमी आमच्या जिवितांत खरे ठेवे कितें ओ खरी गिरेस्तकाय कितें ती आमकां समजून घेवंक आमकां आपयता आनी आमचें जिवीत, आमचें ध्यान मन खऱ्या ठेव्याचेर, खऱ्या गिरेस्तकायेचेर आमी लावंक जाय आनी ताचेरूच आदारून आमी आमचें जिवीत चलोवंक आमकां आपयता. आमी आयच्या सुवर्तमानांत आयकलां जायते हजारांनी लोक जेजू भोंवतणी ते ताका चिटकताले, ताका लागताले आनी ह्या हजारांतल्या मदल्यान कोण एकल्यान जेजूक प्रश्न करता आनी हो प्रश्न कसलो, आपणाच्या भावाक सांग, आपणाक पडटा तो दायजाचो वांटो आपणाक दी म्हणून. हो एक ट्रिकी क्वेश्चन, एक ट्रिकी प्रश्न जेजूक तो घालता. कित्याक ह्या मनशाची जिवितांत ताची आस जेजू पळयता, ताची आस जावन आसा संवसारीक गिरेस्तकाय. आनी मोगाच्या भावान भयणो घोडये जेजून न्हय चिंतून हो जबाब दिल्लो आसतलो घोडये. कित्याक जायतीं वर्सां पयलीं मोइजेसाक होच प्रश्न केल्लो. दोग जां जुदेव ताचे दुजे भाव झगडटा आसतना ताणें म्हणलेलें एकामेका लागीं झगड नाकात. आनी तेन्ना त्या जुदेवान म्हणलें
तुका आमचेर उलोवपाक कोणे अधिकार दिला म्हणून अशें ताका विचारलेलो. आनी हेंच चिंतून गोडे असलेच कंट्रोवर्सीन पडना जावच्याक जेजूय ताका म्हणटा इश्टा तुजी न्याय नीत वो तुजें वांटप करप म्हाका कोणें नेमला काय म्हणून. आनी मोगाच्या भावान भयणो हेंच होच प्रश्न मनान धरून जेजू आज तांकां एक बरी एक वपारींतल्यान शिकवण दिता, आमकां सगल्यांक एक शिकवण दिता. ह्या मनशान एक मागणें केलें जेजू लागीं. जायते फावटी आमी आमचे जिविताची नदर मारुया आनी पळया. आमी जायते फावटी मागणें करतात आनी आमकांय घडये एके तरेचो जबाब जाय. पण जेन्ना आमकां तो जबाब मेळना जेजू लागीं आमी जेजूक शिंटात न्हू. आमी म्हणटात जेजू आमचे मागणें आयकना आनी मागणें करून कसलो फायदो. त्या वेळार मोगाच्या भावान म्हणून आमी कितें म्हत्वाचें तें विसरतात. म्हत्वाचें तें म्हणल्यार देवाची येवजण कितें ती विसरतात. आनी आयज जेजू आमकां हे वेपारींतल्यान आमकां एक बरी शिकवण दिवन आमच्या ह्या प्रश्नाचो तो जबाब दिता. आयज आमी वेपार आयकल्या पिश्या एक गिरेस्त पिश्याची कित्याक आनी ती आमकां कितें शिकयता ती आमी पळोवया. आमी वेपार आयकले म्हणटकीर मोगाच्या भावान आमकां दिसता काम करप हें वायट कशें दिसता. पूण तोकूच घेवन काम करप आनी तुजें पीक जोडून घेवप हें वायट न्हय. तेजे भाशेन देवान आमकां जायती ही संवसारीक तोगनां तसली वस्तू दिल्ल्यो आसात संवसारांत रावूंक. त्यो आमी एकठांय केल्यार वायट न्हय. पूण त्यो वायट केन्ना जातात जेन्ना आमी आख्खी आमची संवसारीक गिरेस्तकाय आमच्याच वडविकाय लागून वापरतात आनी एकठांय करतात तेन्ना ती वायट जाता. जेन्ना आमी ही संवसारीक वस्तूंक चड गुल जातात आनी आमी आमचें धार्मीक जिवीत विसरतात तेन्ना तें वायट जाता. आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत कुडीची विसवाक चड म्हत्व दितात आनी देवाक पयस करतात तेन्ना मोगाच्या भावान भयणो ही गिरेस्तकाय ही आमकां दिल्ली आसा देवान ती आमकां वायट जाता. ही वेपार आमकां चतूर करता की आमी संवसारीक वस्तू हे संवसारीक वस्तूचो वायट परिणाम कितें जातलो तो आमकां चतूर करता. आमी खरे गिरेस्तकाय कितें ती मानून घेवन आनी तिकाच ती घेवंक आमी वावरूंक आयज आमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. देखून मोगाच्या भावान भयणो आमी नियाळ करुया आमच्या खासगी जिवितांत आमी देवाक पयलो वयलो मान दिला काय वो आमी आमचें जिवीत संवसारीक वस्तूंचेर लायलेलें आसात काय. तेच परीन आमी नियाळ करुया आमचे फामिलींत आमी देवाचें आसण्याचें वातावरण केलेलें आसात काय वो आमी आतां आमच्या लागशिल्ल्यांक आमच्या भुरग्यांक मॉडर्न गॅजेट्स दिवन तांकां संवसारीक नदरेन मार्ग दाखयतात काय. तेच परीन आमी नियाळ करुया आमचे फिरगोजींत आमी जायते फावटी आमचे फिरगोजींत काम करतात पूण आमी तें कित्याक करतात आमचेच व्हडपणा खातीर वो आमी देवाचे महिमे खातीर करतात काय हें आमी नियाळ करूंक आयचें हें वाचप आमकां आपयता. आनी आमकां मोगाच्या भावान भयणो आमच्या जिवितांत बरे मार्गांत चलोवंक आमकां देवाचें उतर आसाच. आनी आयच्या पयल्या वाचपणान पळयलां उपदेशाच्या पुस्तकान आमी आयकलां पलकेपणाचें पलकेपण सगळेंच पलकेपण आनी ताकाच लागून दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्यान पावलोय म्हणटा आमकां शिटकावणी तो आमकां सांगता की तुमचें ध्यान मन सर्गींच्या वस्तूंचेर आसूं दी संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. आयज मोगाच्या भावान भयणो आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत खरो ठेवो खरी गिरेस्तकाय कितें ती पळोवया आनी आमकां देवान दिल्ली आसा ती खरी गिरेस्तकाय ती म्हणल्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ताचेर आमी आमचे दोळे लावया. आमकां आमच्या जिवितांत जायती गिरेस्तकाय दिल्ली आसा पूण ती आमी आमच्याच व्हडपणाक न्हय पूण ती आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक देवाचें सर्गीचें राज प्रगटोवंक ती आमी वापरूंक आमकां दिल्लीं आसा. ती आमी मानून घेवया आनी ह्याच मार्गान चलोवंक जेजूकूच आमच्या जिवितांत खरी गिरेस्तकाय म्हूण मानून घेवंक आमी वावरुया. हें जावन दी आयच्या ह्या दिसाचें मागणें की आमी जेजूक चिटकून रावूंक संवसारीक वस्तूंक न्हय पूण जेजूक चिटकून रावूंक आमी देवा लागीं मागुया.